महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ। सगळे श्रोत्यांक मनापासून नमन। आता मी मनोबोधाल्याथन मना श्लोकाल्याथन सूर करूया। आज 12 श्लोक अस 12th। पहिले श्लोकांतानी हे सांगले जनी सर्व सुखी असा कोण आहे बाजारतालो हा दुःखांत सकल करचें ताक सांगले तू स्वतःच त्या दुःखांतन भायर पडका म्हणजे मी जायना मग तावळ ताक एक उपाय सांगलो वचून सोदून यो कोणेय तरी संपूर्ण सुखी असतवे ना नवे सुख दुःख चलतच असता प्रत्येक जण ते एक्सेप्ट करता तुका एक्सेप्ट करका लागतले तरी तो ऐकना तावळी पाप हे समर्थ ताक सांगता ती की मना मानसी दुःख आणू नको रे मना सर्वथा शोक चिंता नको रे विवेके देहे बुद्धी सोडून द्यावी विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जावी। जय जय रघुवीर समर्थ। अथांगा मना मानसी दुःख आणू नको रे मग अश कशी जातले मना सर्वथा शोक चिंता नको रे तुमगो तसं सायकोसोमॅटिक म्हणून थोडे रोग असतात म्हळ्यार खंयचे ते रोग त्याची जाल्यार ते सायकोसोमॅटिक म्हळ्यार कळ्ळें की तांतू मनाच पार्ट मस्त व्हड आसता कळ्ळें आमी चेडवां न्हय सान्न चेडवां कशी आसता ती तांकां पडले खरें लागले भों करून रडता ती रडले आनी तांकां चिके पडशिले चिके हें केलें अरे हात ताका म्हूण जमिनीक जरी मारले तांकां खरें दिसता ह्या जमिनीर पलटून ताने लायले तुका राब ताका मारता ठप्प करून मारले की हांसूं लागले म्हळ्यार दुखी कमी जाली एक तावळी ते तांकां मानसीक मनान दुख्ख हाड रडचें हें तांकां आसना
जाल्यार आमी चिक्की हॉड्ड जातात न्ही तो भोव बुजवून जातात तेंच आमगेलें दुख्ख आसता कळ्ळें म्हळ्यार ते काल कशी लागिल्लें त्या वेळार कशी हांव पडलेली म्हाका कशी लागिल्लें कितलें दुखिल्लें आज उडास कोण कोण हांव रडटा तेंच मनांत हांव रडटा अरे आत्तां तुका दुख्ख ना न्हय मुखार परत पडल्या री परत पडनाशी काळजी घे तेमीच समर सांगता ती अरे बाबा मना मानसी दुःख आणू नको रे खंय चमकूंच म्हण मुंबईन तरी चालणाऱ्याचा पाय खड्ड्यात खंय एक नवीन हें केलेलें कळ्ळें म्हण तयार केलेली मुंबईकारांनी चालणाऱ्याचा पाय खड्ड्यात चलतले आनी पाय खड्ड्यांत आनी एक मुसलमान आशिल्ला म्हणजे सगळें कॉस्मोपॉलिटन सिटी न्हय तर तान सांगलें कळ्ळें की बम्बई कैसी लगी हाँ बहुत अच्छी है बम्बई में सब जगह खुदा ही खुदा है म्हणून तशी सगळीकडे खणून दवरलेली आसता चिक्के पळय नासतना टायल्स वांकड्यो तिंकड्यो अशी खंय कोणी चप्पल अडकता पडटा ती हें जावचेंच असं कितले वेळा लागलें ताजें ट्रिटमेंट केलें ठीक आसत जाल्यार लायफ हें रडचे खातीर ना हें लक्षांत दवरता मना सर्वथा शोक चिंता न करे आतां आमी हें सगळें कल्ल खातीर इतले सगळे अभ्यास करता आसत की आमकां आनंद यात्रा म्हळ्यार कळ्ळें आमी आत्तां कशी आसो ती कितलेंय दुख्ख जावं आमकां मनाने आनंदान वच्चें वच्चे वेळार आमकां आनंदान वच्चें देह दवरतना आमी वी शूड बी व्हेरी हॅप्पी म्हणून आमी करता आसत वय की न्ही तावळी एन्जॉय कशें करचें तुमकां सांगता आमी जर ट्रिप्पा भायर सरला हां ट्रिप्पा भायर सरली एक बस केल्या कितले 30-35 लोकांगेली बस केल्या तरी की 40 लोक आयले ती कितके लोक उबरले ती तर आमीच तांकां आपयतात यो न्ही हांग बैस म्हळ्यार पुराय जाण आपलींच आसतात आनी गर्दी करून दे पद म्हणटा ती हें म्हणटा ती कितले जाणांक इनकन्विनियन्स जाता बैसूक कितले जाणांक हें मेळना तें मेळना हां तर आमगेलीच आमी जेन्ना ट्रिप्प काडटात आमगेले लोक म्हणून तर सगळे इनकन्विनियन्स आमी सहन करतात कळ्ळ्याक आमकां खंय की पावचें आसा आनी कड्डेर एन्जॉय करचें आसा तर वतनाच आमी एन्जॉय करतात एन्जॉय करता वतात तशी आमी एन्जॉय करता न्हय जर्नी शॉर्ट थोडे दिसा खातीर आमी हांगा आसा ती थोडे वर्सां खातीर आसा ती सगळे जाण वट्ट मेळ्ळ्यात आमी पयलींचे सोलमेट्स आतां परत मेळ्ळ्या ती कितले मजा मस्त वर्सान फ्रेंड्स मेळ्ळ्या कितली गंमत येता मस्त वर्सांनी आमकां परत व्यक्त दशेंत येवन मनुश्य जन्मांत येवन आम सगळे आमगेले विचारसरणी असो हें असो विश्वास दवरचें म्हळ्यार कशी म्हूण तें पळोवचें जाता वय की न्ही एक मस्त बेजार जालो कोण की ताका देवान सांगलें म्हाका कल्ले म्हाका जगच्यान कल्ले वर न्हिची हांव मरून वच कशें दिसता कल्ल करचें हांवें तो म्हणालो विश्वास दवरी देव म्हणालो विश्वास दवरी ताका भितरलें नांवाज आयलो विश्वास दवरी विश्वास कशी दवरचो कसलें ना म्हगेल्या आयुश्यान तूं कसलें बरें घडना सगळें वायटच घडटा तरी विश्वास दवरी तर खंयच्याचेर विश्वास दवरचो तर तो म्हणटा आजू बाजू कोणेय पुणी विश्वास दवरतात वे कसल्या वेळें न्हय विश्वास दवरल्यार कल जाता म्हणलें हें ताजे कले तरी प्रूफ दी म्हाका सगळ्याक आमकां प्रूफ लागता न्हय त्या वेळी ताणें सांगलें पक्षी आकाशांत उडता न्ही तागेल पक्का जोरान उडता वय पण ताका विश्वास आसता तागेल पक्कांचेर की ते म्हाका तोग्ग पडू दिसना म्हूण चेडू भोव चड रडतलो चेडू आवसून घेतलो की ताका कसलें कळना दोळ सुद्दां उगडना जाल्यार स्पर्श कळटा त्या स्पर्शांत तूं ताजेर विश्वास दवर न्हू तें चेडू आराम न्हिदता चेडूच कल्याक आमी न्हिदता ती आमी रात्री न्हिदता ती खंयचे आशे न्हिदता ती फायज सकाळ आमी उठयतलीं आमी कोणपुणी जागयतलें निदान आमकां जिवंत दवरतलें ह्या हाजेरी आमी न्हिदता ती कालींच आमगेल्या हांतू यशोधरांत एक डेथ जालें पाप रात्री गेलो म्हळ्यार रात्री दुसरे दिवस सकाळ पळय न्हिदतालें जाल्यार आमी पळयतात हें कोणाचेर विश्वास दवर न्हू परमेश्वराचेर तो विश्वास दवरी तरी ताणें म्हळें तरी म्हाका जाय तर ताणें म्हळें आतां तूं मल्ल्यागी प्रश्न विचारचे आयला तुका विश्वास आसा की हांव खरेपणी सम उत्तर दिवचें शकता म्हणून तूं आयलें न्हय तरी विश्वास दवरी तशी विश्वास दवर न्हू आमी बिंदास लायफ एन्जॉय करता कशें करचें आजू बाजू पळयल्यार
कितली विविधता दिसता, सगळे गमटेची निसर्ग. खंय खंय तरी आमी ट्रिपाक आनी वतात न्ही, सान अशी बाजूच्यान कितले नमुन्या झरी अशी तो धबधबे धबधबे म्हणू जायना, धबधबे जोर जोरान पडटा ती. थंय बारीक 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 झुळझुळ 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 व्हांवता आसता ती. हां, आनी एक कड वचूल्यार इतलो व्हड समुद्र. समुद्र म्हळ्यार एक फावट आमी सॅन फ्रांसिस्को ते हें वचूले पळोवनचें कलें, पॅसिफीक ओशन. कसले लाटो बापरे. एक फावट तरी हांव आराम पद बीद म्हणटा वतालें, त्या लाटे जोराक अक्षरशः पडली, पूण हांव व्हांवन वचनी. म्हळ्यार आमी कॅर घेवंका जाल्यार तें रौद्र रूप सागराचें. निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे वाहिला, मग सागराच्या रौद्र लाटी का असा गर्जिनला. हळूवार घालून पिंकरा कधी पर्ण बाळा हसविले, कधी मुसळधारांनी तुझ्या रे वृक्ष राजा झोडिले. चकोराच्या चिमणचोची चंद्र होऊन बरसला, मोर पंखा नाचवाया मेघ होऊन बरसला. बेळुबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला, परी जानकीच्या विरह तापे तूच तोरे स्पुंदला. श्याम होऊन खोडसाळा गोपीस लावी लालळा, तरी भाबडा तो राम माझा एक पत्नी आगळा. कोमला त्या कमल पुष्पा तूच ना कुरवाळिले, चिखलात जन्मा घातले तरी स्वच्छ कैसे ठेविले. चाट झाले पाहुनी तव नाटकी नाना कळा, सर्वात अससी सर्वास दिससी तरी स्वच्छ कैसा मोकळा. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, पयर दिवाळी वेळारी आमकां थोडे हे मेळ्ळे, लायट म्हळ्यार पणत्यो. हां, पणत्यो केन्नाय तेल्ला शिवाय पणती पेट्टालवे, आमगेले काळान तरी पेट्टनाशिल्ली. जाल्यार आतां इतलो गमटे सन्न बॅटरी जाल्या ती, ते मुळाक दवर न्हू, ते हात उदकाचेर नुस्तें उदक घाल की आपी ज्योत पेट्टा. आनी खरी पणटीशी दिसता, म्हळ्यार कसले नो मेस्सींग, कसलें ना. तेल हांगा थंय पडलें, तेल खर्चलें, परत घाला ती, तेल विकत हाडा ती, अशी सुद्दां ना. आराम. कोमला त्या कमल पुष्पा तशी कोमल कोमल कमल पुष्प तयार केलें ती एक गमटे काचे बाऊल घेवन तांत उदक घालून तांत दवर की भो गमट दिवो पेट्टा. कितले गमटे. म्हळ्यार तसले हाजे जे आमगेले जे प्रगती जातस तांत सुद्दां आनंद घेवन सन्न 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 गोश्टी मस्त आसा ती. त्यो आमकां सुविधाय दिता ती, आनी आमकां एन्जॉय करतल्यांक सगळें मेळटा. पण एन्जॉय करची एक वृत्ती जाय. सगळो दिवस म्हाका हांगा दुखता, म्हाका थंय दुखता. हां, आतां म्हाकाय खंय खंय दुखता आसता. खंय खंय दुखता म्हणून पळयल्यार दासबोदात जावंची कशी. आतां ऑफकोर्स जावंची कशी हो प्रश्न मगल न्ही, खरें म्हळ्यार जाता मागो तसो. समर्थ हांव ना जाल्यार तूं नहीं तो और सही, तूं नहीं तो और सही, दुसरें कोणाक कोणी हाडून बसयतले. देर आर सो मेनी पीपल एलिजिबल अँड केपेबल हें करूंक, कळ्ळें. तर ताची सुद्दां चिंता करची ना. पण जितलें काय आसा दुखता दुखता म्हणचे पेक्षा हांव स्वताक बिजी दवरता. बिजी दवरता. खंयच्यान बिजी दवरचें, तरी कशें कशें करचें तें तांणी सांगल्या. मुख्य म्हळ्यार देहाची काळजी घेवंका आमी सांगल्या. देहाची कशी आत्मनिवेदन करका गेलपण तें जालेलें हय की न्ही दासबोदान. तूं देहाचें आत्मनिवेदन कशें करचें. जें दृश्य दिसता तें पुरें जड आसा, आनी परमेश्वरान आमकां वापरचें दिल्या सगळें. म्हळ्यार इन्क्लुडींग मगल देह, बाकीच्यांगल देह, सगळें जें दिसता तें टेबल कपाट वस्तू हें तें जें दिसता आनी जें आमी वापरता आसा ती प्रत्येक उत्पन्न जालेली आशिल्ली न्ही ती, ताका लय आसा. आनी मध्येच्या काळाक विलंब, मध्येच विलंब म्हळ्यार कसलें स्थिती नांव विलंबाक केल्ल्या पळया. ताका कोणें काळ म्हणटा, कोण विलंब म्हणटा, कोण अवकाश म्हणटा, कोण काळ म्हणटा. काळ कितलो काळ आमी तें दवरचें. इवन विचार आमगेले उत्पन्न जाता ती आनी ना जाता ती.
ताबडतोब आमी फाप पळोवन उडयल्या री ताबडतोब ताका स्थित्यंतर स्थिती आसना स्थिती आमी लांब ना ती म्हळ्यार विलंब करना ती ताबडतोब ना जाता तें करूं जाता त्या मनाक ती कला आस कशी तर आमी वी कॅन डायवर्ट अवर मायंड आमकां खंय दुखतच बा कोणें आमकां उलयलें ताजें वायट दिसता आसत कितलो वेळ विचार करचें कोण उलयलें ती विसरून वता ती वेरेज आमी म्हाकाच कल्ल्या उलयलें म्हाका कल्ल्या उलयलें म्हाका कल्ल्या उलयल्यांची अशी तिन्नी हांतू आमी स्ट्रेस करतात एक एक शब्दांनी स्ट्रेस करतात आनी कडेन दुःख करता बसता ती कल्ल्या दुःख करचें प्रवास असणे मजा करता वच्चें हातां हात धरून हां हातां हात धरून म्हळ्यार हो जर हें सगळें देह पडचोच आसत म्हणून कल्ले एन्जॉय करचें ना हांवें आज आमी ट्रिप्पा वचुल्यांत ती फाय परत येवचींच आसत आमी बरोबर कल्लें हें ते चालू नाही का गं ते चालू आहे काय बसलाय मध्येच काय चालू मग आवाज तुमकां आयकतास वे आत्ता ऐकलं हां कल्ल्या म्हळ्यार दिसना हांकां की बंद जालें हांव उलयता वता व्हिडिओ ना हय व्हिडिओ ना कशें म्हूण गोत ना पळयता हां आतां हा आयलें ऐकलं तरी अशें केल्यार न्ही लिंक वता तरी कितें एन्जॉय करया हें ना तें ना जाता जाल्यार शो मस्ट गो ऑन आवाज तरी आयकत न्ही हां ताची गंमत घेवया सगळे वेळार दिसकाची म्हणून ना वय की न्ही तशी विवेक हे देहे बुद्धी सोडून जावी हें जें दुखता आसत तें देहाक दिसता दुखता आसत पण अशी म्हणू जायना दुखता तेन्ना मस्त दुखता जाल्यार सायकोसोमॅटीक दुखणें नाका आमी सांज चेडूशें जावंका म्हणटा तें ह्या खातीर चेडूक विसरचें वरदान आसत विसरच म्हळ्यार कल्लें आनंद हो ताका स्थायी भाव आसत हां परमात्म्यान नुकतें जल्म आयल्या अर्भक तशें आमी जावंका आमकां सायकोसोमॅटीक दुख्ख करता बशें असले रोग नाका ती म्हणून समर्थ म्हणटा ती मना मानसी दुःख आणू नको रे मना सर्वथा शोक चिंता नको रे चिंत करता बसचें शोक करता बसचो कितले दिवस करतले काळ असो जें उत्पन्न जाता तें ना जावचेंच आसत ताज आमी शोक करता बैसून आमी ताजी स्थिती लांबयता पळय ती त्या दुख्खाचें आयुश्य वाडयता ती कल खातीर जेन्ना सूख मेळता आसत दुख्खाक धांवडाय येत न्ही हां सम गोमटे करून राबा ती आनंदान राबा ती विवेके देहे बुद्धी सोडून द्यावी विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जावी विवेकाने ही देहबुद्धी मिश अशी जाता तर हें आमकां फक्त वापरच्या दिल्या आनी वेळ थोडो आसत ते आमी सटसटी आमगेल्यात मिक्सर ग्रायंडर दुसऱ्या हातान हाडले बा बेगबेगी कलकल मासोल वाटचे आसत वाट्टून घेतात न्हू आमी तशें आमी कल खातीर जन्माक मनुश्य जन्म दिला तें कार्य सिद्धी करका आनंदान वचका जाल्यार आनंदान प्रत्येक क्षण जगका न्हय ट्रिप्पा वच्चे आसा हातांत हात घाल मजेंत वचें म्हळ्यार कितलो वेळ जालो म्हणून कळना सुद्दां खंय खंय दुखता कळना सुद्दां घार येना पड कडेन न्हीद काडची दण जालो म्हणून आमी सेवेक वता ती 8 दिवस वी रियली एन्जॉय लायक एनीथींग आनी घार येना पडे कडेन धोबी घाट घालो सगळे 8 दिसाचे कापड धुवन काडली हें केलें कडेन दण जावन जें न्हिदल न्ही घोडा बेचके तशी एका नमुन्यान न्हीद पडटा जाल्यार एक नमुन्या मना समाधान हां तशी विवेके देहे बुद्धी सोडून द्यावी हें देहा लागींच फक्त पळोवचें न्ही थंय वचुल्यार देवी चेहऱ्याचेर कितलें गोमटें आब आस तें पळोवंका
प्रत्येक पंथ विंगड विंगड नितनूतन लावण्य थियेचे. हा, मन करी भाव विभोर के. तशी कारलाची देवी म्हणाली नितनूतन लावण्य तियेचे मन करी भाव विभोर. तावळ आमगल दुःखांचे आमगल हा जे कल्ले मायन रखना जायना ताका. आणि हे विवेकान करका. हे देह जर देह आणि बुद्धी मन सगळ्यांक दिल्या वापरच्या दिल्या तर वापरात नाही अशी पळयत बसचे कितले गमटेस नाही जाल्यार ताका हांगा चिके वट्ट पळा असो दिसता, हांगा चिके पिन द्वायला अशें दिसता. अरे पिंतलेंच नाही तें जड असते त्या कलेपणी जावचेंच असं जाल्यार ते उपयोगी अजुनूय असं. आणि आमी कशी वापरतात हाजेर अवलंबून असं. तुमकां वापरच्या कळना जाल्यार कोणा वापरच्या कळत न्ही तांचल्या वचा ती तांकां शरण वचा ती शिकयतली. ऑपरेशन मॅन्युअल म्हूण आसता तें काण वाचचा ती. तें कोण तें आमगे सद्गुरू संत तांकां वचून विचारा ती की तुमी कशी एन्जॉय करता आसता ती. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया म्हणतात. मैं जहर को कुएं में उड़ाता चला गया, धुवे को कुएं में उड़ाता चला गया. तशी बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया. बर्बादी जाली, पैसे खर्चले, नुकसान झाले, ठीक असं परत मिळूया, बचेंगे तो और भी लढेंगे. अरे हे सगळं जड असं वच्चेंच असं कितलं धरलेलं तर के आमगल हाताना तर आमगल हातान कल्लस मंडळी. प्रत्येक क्षण ही एक ऑपॉर्च्युनिटी असतं. इट इज द प्रेझेंट गिवन बाय गॉड. प्रत्येक क्षण ही आमच्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटी असं. आत्ता धरून आमी करूया, आत्ता ताबडतोब गेलेले चूक विचार केल्या करचो, परत खंय आमी चुकली हें पळोवचें आणि परत ती चूक जायना अशी पळोवचें. शिवाय मानसी दुःख आणू नको, दुःख करता बसना. मना सर्वथा शोक चिंता नको रे. हां, दुसऱ्याक दाखोवच्या काही शोक चिंता करू नाका ती आणि स्वता खातीर सुद्धा मनात कुडतं बसू नका ती. एक एक चिके दुखत असता जर निद्दल की ओ करता बसता ती. मागीर बाजू निद्दल्लें ह्यो बा कितलें दुखता म्हणून जाल्यार कोणें बागलां जाल्यार बेल्ल जाल्यार बा सटसटी उठावन येता ती. कशी आमच्या जाता तें कितलें दुखतल्यांक. म्हळ्यार सायकोसोमॅटीक मस्त असता. विवेक हे देह बुद्धी सोडून द्यावी. ही देह बुद्धी मगल देह असं ताका दुखतं असं तो मगल असं म्हणून ताका दुखच्या ना, ताका कले जावच्या ना, तस जावची ना. ते कालातीत काळांतू असते येता. हां, खंय आणि केन्ना हें येताची. तेमीत विवेक करका. विवेक म्हळ्यार कलें योग्य विचार. समर्थान आमी शिकयल्या विवेक म्हळ्यार कल्लें म्हणून. विवेक करचें आणि देहबुद्धी सोडून द्यावी म्हळ्यार विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जावी. विदेहीपणे म्हळ्यार कल्लें की देहात तेवढा विचार करूच ना. आम्ही एक एक म्हणटा प्रेमापोटीने आपणा स्वतः स्वार्थी विचार मस्तान करना ती. हांव सान आशिल्लें तेन्ना आमी नुकतेंच कॉलेजान जॉयन जाली, कापडंच दिसताली. तर कोण की मगल पप्पा नागपूर वचूं भायर सरलेलो तांगेले ऑफिसाची कसली टूर्स आनी अशी म्हणून त्या वेळार आनी खंय कितें मिटींग आशिल्ली म्हणून वता कॉन्फरन्स जाल्यार लागली खंय कितें ताणें म्हाका विचारलें बाळा तुजे खातीर कल हाडका म्हणून. हांव म्हळें ते नागपूर साडी बऱ्यो मेळटात तातूंत म्हजे खातीर एक हाडी ना. आनी ती मुखार सुद्दां खंय खंय वच्ची आशिल्ली औरंगाबाद आनी खंय खंय वच्ची आशिल्ली त्या पळोवनच्याक लेणी पळोवनच्या खंय पळय तांगेले 8 दिसांक की ट्रीप आशिल्ली. 4 दिसांत हो परत आयलो कॉन्फरन्स जाली की. आईन विचारलें की कशी परत तुमी बेगी आयले म्हणून. तावळे म्हाका साडी दिली हातांत, हे घे तुगेली साडी हाडल्या म्हणून. आनी भितर पप्पान आई सांगतना आयकलां हांवें. न्हय गो त्या साडी कशी 1000 रुपये सुमार लागली की ना कडेन म्हाका थंय कॉन्ट्रिब्युशन दिवच्याक थंय मल्ल्याक पयशे नाशिल्ले म्हणून हांव परत आयलो. आसो मगल चेडूं केन्नाय मल्ल्या कले वागना हें मागना ते हेपन पयलीं पंत मागल्या. तावळी ताणें स्वतागल देहाचो स्वतागल हाजे कौतुकाचो विचार केलो की करनी नव्हे तरी निरपेक्ष भावाने ताण जावन त्या वेळार आमी विदेही जातात. कोणे एक दुसऱ्यांगल चेडूं जरी पडलें आमी प्रेमाने ताकोन उब्बारून ताका लागीं घेतात. ते बिल्ल्या तावळे कशें जाता. एक नाटक पळयलें हांवें एक हाजें कलें हिरण्यकश्यप आनी ते सान्न चेडवांगल नाटक हिरण्यकश्यप आनी प्रल्हाद खंय तर जोर 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 तो डायलॉग मारता सगळे पाठ ताका जाल्यार ह्या खांबान तूं नारायण असव्या म्हणून डाण करून मारचे भितर
जो नरसिंह भायर येता न्ही ताका पळोवन किळची मान रोवन 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 न्हू तो ते प्रल्हादाक वचून अप्प घालून मागशीच्यान अप्प घालून बसता भिवना मा करून तावळ कोणके धांवन वचून ताका उपबारून घेवन ताका मोग करता ताका पॅसिफाय करता तावळी आमी आमगेल देहाचो विचार करनात आमगेल देहाचो विचार करनात तर कल्ल पडल्या मुखारी ताका आमी साथ दिता ती तर विवेके देहे बुद्धी सोडून द्यावी विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जा मुक्ती म्हळ्यार कलें मन मोकळें साफ स्वच्छ प्रत्येक क्षण आनंदान जगचो प्रत्येक क्षण हे आमी करूं शकता ती आणि ते आमी करूया जय जय रघुवीर समर्थ आता मी दासबोधाला वळया 12 दशक चल्ला काली आमगेलो हात जायलो 12 दशकान तुला खंयचें सठवो आनी सातवो झालो विषय त्याग कशें करता तें समर्थान सांगिल्लें तांणी म्हळें विषय त्याग म्हळ्यार इकल्ले खायनासन पिनासन देहाचें रक्षण कशें करचें म्हण तें तशें न्ही गरज आशिल्ली तितले प्रपंचिकाक आनी संन्यासाक कोणाकय योग्य आहार विहार चुकना ते करपाच लागता कल्या म्हळ्यार आमी ह्या मृत्यूभुमींत आसा ती आमगेलो देह हा जड आसत आनी ती चेतन तांत भितर खेळटा तावळ तो देह जिवंत आसत त्या जिवंत देहान जिवंत राबून कलें कार्य करता म्हळ्यार ताका वंगण हें जाय न्हय योग्य आहार जाय हें जाय पण सगळो दिवस चटक मटक खाता बसचें आनी आमगेले देह आमीच बिगडोवन घेवचे पोट बिगडोवन घेवचें निसर्गा विरुद्ध वचून तशी करूं नये जें वाट्टेल तशें मोकाट सुटलेले बैलसो वागचें कोणाक नास धूस करची हें करचें तें करूं नये विशय म्हळ्यार कलें वायट विशय जे आसता ती अपेयपान म्हणटा ती खंयची घेवं नये तसलें ड्रिंक्स घेवचें जुगार खेळचो आनी तंबाखू खावचो आनी कसले कोणकोणा बायलां लागीं वचून खेळचें असलें सगळें हें करूं नये हे विशय त्याज्य विशय काल सांगिल्लें दुसरे विशय कशे आसतात जे कंट्रोलान आसतात लक्ष्मण रेशा लक्ष्मणाने सीतेक तांगेल पर्णकुटी भायर एक रेश घालून दिली ताजे भायर येवं नाका ती जेन्ना भायर आयली तीक रावणान पकडलें तशें आमी अती केल्लें की आमकां तो राक्षस पकडटा आनी आमगेल समोर वाट लागता तशी आमगेल वाट लागून घेवनी देह म्हळ्यार आमी न्हय हें जशें कळ्ळें तें वापरचें जाल्यार सगळें कळ्ळें जाल्यार तें दुसऱ्यान दिलेलो देवान दिलेलो ताका तशी सुदृढ परत करता जाल्यार आमी ताजी काळजी ही घेवपाची म्हणून विशय त्याग त्याज्य विशय मात्र आनी व्यवहार्य सगळे रिपुसरा व्यवहारा खातीर वापर खातीर जाल्यार व्यवहारा पुरते वापर खातीर आतां कोप हें एक समजा एक रिपोस कोप आयलो सांज चेडवांचेर कोपका लागता जाल्यार कितलें कोपचें एक मिरची कोथिंबीर घेवच्या वचुली तांणी सांगलें कितले 10 रुपया जुडी म्हणाल कोथिंबिरीची आमतले 50 रुपया आमी 50 रुपया नोट दिलें आनी एक कोथिंबिरी जुडी घेतली तर आमी 40 रुपया परत घेतात की ना ते भाजीवाली लेथन जरूर घेतात ती वयल्यान आनी थोडे काडी घाली म्हणून कितले म्हारग केले म्हणून झगून टॅक्स परत घेतात आनी ते 40 रुपया दवरून सोडतात ती नंतर केन्ना पूण वापरचें तशी आमी दुसऱ्यांचेर कोपतना आमकां मस्त कोपची कॅपॅसिटी मस्त आसत तितले आमकां स्ट्रेंथ आसा कोपतो बसशाक शक्ती आसा म्हणून कोपत बसवे कोणाचेरी कल्ल्या फुकट घालूनची शक्ती तीची शक्ती सृजना खातीर वापरात बरेंक सुद्दां शक्तीची गरज आसता चेडवांक शिकोवचे खातीर शक्तीची गरज आसता व्यायाम करचे खातीर शक्तीची गरज आसता आनी कसलें रांदप करचे खातीर शक्तीची गरज आसता कोणाकय प्रीती करच्याक सुद्दां शक्ती लागता मनाची गर्बीत अशी हें गळीत गात्र जाल्ल्यान कसलें करूं जायना कसलें करूं जायना तशी कीप युअर सेल्फ बिजी हें करूंक शक्ती लागता तेमीच व्यवहारा पुरते रिपू वापरचे व्यवहारा पुरते आमगेले देहाची काळजी घेवच्याक युक्ताहार विहारस्य म्हळ्यार कितलें वॉक घेवंका तितलें घेवंका व्यायाम करता आनी आहार
आहार कंच जाई योग्य असं तोच आहार घेवंक वाटेल तितलें बरं लागेल म्हणून वाटेल तितलें घेवचें ना हें लक्षांत दवरका आत्त तांणी हांगा सांगलें काळ रूप समास 8 काळ रूप हां एक मौलिक सूत्र समर्थांनी हांगा सांगलें काळात संबंध रुपाले आस काळात संबंध म्हणजे जे उत्पन्न जालें न्ही की काळ निर्माण जालो कारण मागीर खंयचीय गोश्ट उत्पन्न जाली की तें नाश जावचें आसा वय की न्ही जाल्यार परब्रह्म जे आमी म्हणटा ती ताका रूपय ना हां आनी कसलेंय ना ताका दिसना तें अदृश्य रूप ना तेमी ताका तें उत्पन्नय जायनी कायम आशिल्ल आस जशें तशेंच सलग आनी कायम तशीच अखंड अभंग आसता तेमी ती ताच काळाल्या केन्ना संबंद ना खंयचे ते टिकटॉक म्हणटात न्ही केबीसींत पळयल्या ते प्रश्न विचारलो हियर आर युअर 4 ऑप्शन्स म्हणलें की ते सूर जाता एक हें कलें आमगेलें टिक 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 ते टायम कावंट डावन सुरू जाता तशी आमगेल कावंट डावन आमी उपजल भितरय सुरू जाला वय की ना जाल्यार ह्या काळात सत्ता आमचेर चलता कारण आमगेल जड निश्चंचळाचेर चलता ते चंचळाक सुद्दां ते देहांतून भायर पडका पडटा आनी केन्ना ना केन्ना पूण ताका निश्चळांत विलीन जावंकच लागता चंचलाक आत्म्याक सुद्दां जाल्यार कल्ल्याक काळा संबंध ना कालातीत खंयचेच तर निश्चल परब्रह्म तें आसची आनी तें एकच वस्तू खरी आसा ट्रुथ अल्टिमेट ट्रुथ ताका भूत भविष्य वर्तमान हे खंयचेय काळाचे लागना मूळ मायेन थावन सगळी सृश्टी निर्माण जाली सृश्टीक उत्पत्ती आशिल्ली न्ही ती ताका लय आसा आनी उत्पत्ती आनी लय हाची मध्य स्थिती आसता ती स्थिती पालन कोण करता विष्णू करता उत्पत्ती कोण करता ब्रह्मदेव करता आनी लय ईश्वरी शक्ती जी करता दुर्गा माता किंवा महादेव करता हां तरी काळात संबंध उत्पत्ती स्थिती आनी लय हाडले आसतना केन्ना उत्पन्न जालें कितलो काळ वरले आनी केन्ना ताचो नाश जालो ही सगळ्याचे प्रश्न उत्तर काळात्मक आसत न्हय काळ म्हळ्यार विलंब हे तिनूय प्रश्न आशिल्ली ती पण आमी कले आमगेलें मूळ हें कलें हे तिनूय प्रश्न परब्रह्माक लागू जायना ती कल्ले ते उत्पन्नची जायनी आनी आमी मुळांतू आमीच परब्रह्म स्वरूप आसत तेमी खरें म्हळ्यार हें सगळें जें चल्ल्या नवटंकी म्हणटात ताका अरे नवटंकी क्या करताय डायलॉग मारताय म्हणून तशी डायलॉग आमी जागृतीन सुद्दां मारतात स्वप्नान मस्त डायलॉग मान जाले आं न्हीद पडली घरा आयली तो एक आमगेल्या घरांत हें कोण कोण निद्दान चमकतात खंय त्या एक नवटंकी जाली आनी जागृतीन तूं नाना नमुन्याची आमी नाटकां करतात आनी आमगेले देह दवरसर आमगेले नाटकां चालू आसता ती फक्त आमकां कळना की हेंवूय एक स्वप्न आसा जागृत जाल्यान म्हणटा ती पण खरी जागृती केन्ना तर व्हेन वी रियलायज आमी तांत विलीन जातात परब्रह्मांतू ती खरी जागृती तो जो सरी जाय सरी आमगेलें हें नाटकाची चालू आसता तेमी ती परब्रह्म हें कालातीत आसा आमगेलें मूळ स्वरूपच ब्रह्ममय आशिल्ली ती आमी सुद्दां त्या काळाची अतीत आसता ती तेमी साधकाने ह्या आकारांतून खंयच्यात अडकचे ना देह वापरचो कल खातीर दिला सगळी काम करची आनी प्रपंच करता 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 परमार्थूय करचो ताचे खातीर कशी व्यतीत करका हें मुखाल समासान तांणी सांगल्या यत्न शिकवण म्हणून आज आमी ते दोन्ही समास करुया हां तावळ चिंतन खंयचेच करचें आकारान शिरकूंच ना म्हाका यो म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता म्हळ्यार डाव हात दुखता असो कल कर डाव हात दुखता जाल्यार मुखार विचार केले हार्ट अटॅक न्हय मग हां अरे आयल्यार तूं कल करूं शकता हार्ट अटॅक आयले बा इलो बा आमगेले हातू शिराले मठान त्या कडचे मस्त म्हापशी मलाच जळ थंय आशिल्लें वचून राबतालीं नागर कट्टेकारांची तर थंय एक म्हळ्यार शिकूक आशिल्लें एक भट्टूसो आशिल्लो पाप ताका खंय बरप लागना हें ना तांकां थंय हाडून राबयताले आनंद आश्रम स्वाम्यांगेले वेळार आनी म्हणटाले हाक भट्टांक कले यानाची म्हूण आनी एकान म्हणलेलें तुमी असले कसलेय खंयची चल ना ती शिक्क्याक हांगा हाडून राबयता ती फुकट जेवणां मेळटा म्हणून तशी तर तो केन्नाय ताका खोट्टे म्हळ्यार मस्त आवडटाले आनी थंय खातात न्हय शिराले मठान केन्ना खोट्टे आनी हें आसता कडंब अशें सगळें तर पप्पाल्या तो एकदम फ्री उलयतालो तर पप्पा थंय ते कुर्ता कडी मेळटाली शंभू भरून 8 आण्याक ते हाडूं वताले
तो पप्पाक पकडतलो हांगा येत राया न्हू. हां समजा एकादशी दिवस चवथ आयली तरी खट्ट कशें खातलो. तर पप्पान म्हळ्यार एकादश खंय आनी चवथ खंय, 3 दिवस मध्य आसता ती. हां तर एकादशी दिवस चवथ यानाची येतल कशी, तू खा खट्टें म्हण ना. तरी इल्ली बा तरी कल्लें. तर आमगेल प्रश्न हे अशें आसतात. आमगेल प्रश्न स्वताक विचारचे, आयले बा तरी कल करचें. मुखार अशी जाल्ले बा, अवर्षण जाल्ले बा, 100 वर्स पावस पडयच ना म्हणून हाजे प्रलयाचें वर्णन आसा दासबोधांत. 100 वर्स पावस पडची ना ही कल आत्तां जावची खबर न्हय. आमी काळजी घेवची आता, पण आत्तां आमी कल करका, प्रेझेंट टेन्सान जगका न्ही. समजा उदक बंद जाता, अयो उदक बंद जाल्यार कशें जावचें, हें करचें. बराबर उदक भरून घेया ती नित्याचें. ताबडतोब उदक बिदा आशिल्लें ना ती आयदन काडून उदक भरून घेया ती. म्हळ्यार कसलें जायना, पिवूंचे उदक रांदपा उदक पुराय भरून घेयत न्ही, म्हळ्यार कसलें जायना. तशी आमी चिंतनच जर करचें आसलेली असले आकारांतू हांतू जे उत्पत्ती स्थिती लय आसा, दृश्य आसा, तांत तूं शिरक नासतना सतत निराकारात चिंतन करता. हांव हें न्हय, हांव तें न्हय, तरी हांव कोण. अहम ब्रह्मास्मी. अहम निराकार रूपो. तशी तावळी निराकारात चिंतन कोर न्हू आमी सुद्दां कालातीत जावंका. ताजे खातीर पयले 2 आत्मनिवेदन भोव गमट करून ताणें सांगलें. तें करता वचून तरी हरकत ना. आत्मनिवेदन परत परत करका, नित्य करका, चिंतन मनन कल करका. आमी कालातीत आसता ती हाजी चिंतन जाल्लें. पण ताचे पेक्षा पयलें आमगेलें दृश्याचें आत्मनिवेदन जावंका. हें जें आमगेलें जड देह जें जें दृश्य दिसता आसा तें पुराय देवान आमकां वापरचे खातीर दिल्ल्या. आमगेल न्हय, आमकां तें परत करचें आसा जाल्यार तें वापर न्हू, योग्य हाजे खातीर वापर न्हू, सम कंडिशनान तें परत करचें आसा. तेमी ताजी काळजी सुद्दां घेवंका. मन दिलें एन्जॉय करूंक. डू वी एन्जॉय. आमी एक सम रडत रावूत, रडत पडटा ती. हें अयो कल करचें, कल करचें, कितलो बेजार आयलो, हें आयुश्याचो कंटाळ आयलो, अशें कल्ल्या कंटाळ आयलो. कितले गोमटे गोमटे दृश्य आसा, कितले गोमटे गोमटे वस्तू आसा ती एन्जॉय करूंक दिल्ल्यात देवान. कितले बरबरे छंद आसा ती, कितले आमगेले छंद जोपासून करचे सारके देवान आमकां कितली कल दिल्या ती, कितले गूण दिल्या ती. ताजो वापर करया आनी आमी वतना तें कोणाक पूण दिवया शिकोवन, सो दॅट द शो मस्ट गो ऑन. आतां दासबोदाच केल्लें हाजी माहिती आनी कोणाक पूण दिवया की म्हजे नंतर तांणी तें चलोवंका, तांकां तयार करया. हो विचार या नव्या मनान तूं. त्या दृश्टीन आमी बिजी रावया. कसले पूण करतच हे सकारात्मक करता बशा. म्हळ्यार तें आत्मनिवेदन आपोआपी जाता. आनी दुसरें चंचल म्हळ्यार आमगेलें आत्मतत्व हें चलयत आसा, तर मज्जन जें आत्मतत्व आसा तेंच बाकीच्यांतूय आसा. सो पुराय आमी हांगच्यान थंयच्यान एकमेकांक आदळटा ती. जशी गोत्र म्हणटा ती, जाती म्हणटा ती, तशी मानव ही आमगेली जात आसा. मानव न्हय जाल्यार तरी पुराय कृमी किटक आमी सगळे ह्या योनींतल्यान वचुलेले आसा ती. तावळी तांचे बद्दल सुद्दां आमकां एक नमन्याचें हें आसता. तांतूं सुद्दां तो एकच परमात्मा आसा. हाजो जर विचार केलो तर भाईचार वाडटा. राम राम म्हणकी मुसलमानू ख्रिश्चनू हे भेद मनांत येनात. देव सुद्दां प्रत्येक देव एकूच. जें आत्मतत्व आसा, जें मूळ तत्व आसा तें एकच. ती देवी कोण ती देवी म्हणटा, कोण अल्ल म्हणटा, कोण मसिहा म्हणटा, कोण आनी कलकल म्हणटा, कृष्ण राम म्हणटा, कोण चैतन्य म्हणटा, निराकार म्हणटा. जाल्यार हें निराकार आशिल्लें तरी तें चंचल म्हळ्यार एलर्ट राबून आमगेलें पालन करता. आमी ताल्यार अगदी शुक्रगुजार म्हणटात न्ही तशी आमी आसका अशें हांव तांणी सांगल्या. आमगे संवसार समाधान करका, समाधानान करका म्हळ्यार समाधानान जगता. आमी केल्यार केल्याने होता आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. रडचे पेक्षा एन्जॉय करू शिकात न्ही. ट्रिप्पा वचून तरी थोडे जाण रडता आसता ती कल्ले, पूण एकमेकाक सांग हय रे कल करचें, 4 दिवस ताप आयिल्लो, इतले विकनेस जाले, हांतरुणांतल्यान उठावचें नाका. अरे पण तूं आत्तां आयला न्ही हांतरुणांतल्यान उठाव न्हू, प्रेझेंट टेन्सान जग की बाकीच्यांक मूड कले घालून चल, अशें आसता. तेमी ती
परमात्मा स्वरूप परत सांगची म्हळ्यार काळरूप निरूपणांतू समर्थ म्हणटा ती परमात्मा स्वरूप हे एकच अशी चीज आसा जे नुस्तें आसता. आसणे असणे म्हळ्यार आसचें आनी जावचें हातूंत मस्त फरक आसा. जें आसता कायम तें जशीच तशी राबता, तांत कसलोय बदल जायना. कळ्ळें? आनी जें जाता न्ही ताका लय जाता आनी मद्दें तातूंत बदल सतत जाता वता ती म्हळ्यार लया दिकान नाशा दिकान तें वता आसता. म्हणना फुडें एकदम नाश जायना, थोडे 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 ताजें आंग वायट जायत वता. आतां रांदय एकदम वायट जावप पडना, थोडे पंचके आमसूच जाता. अगो ती कालची भाजी हांसता असं म्हणटा ती तांतूसलें एन्जॉय करचें. वायट जाल्या म्हूण तोंड वांकडें करचें ना खातना. ते कोसम बरी हांसता. हांसता म्हळ्यार कहलें आमगेली कोड लँग्वेज ती बायलांगेली. हांसता असं म्हळ्यार कहलें करम हें केलेलें कळ्ळें काकडी कोचोळी. दुसरो दिवस ती हांसच्या लागली, तिसरो दिवस कडेन रोडचे पयलीं ती खलास करता. तशी हांसच्या लागली म्हळ्यार कहलें वायट जाता म्हळ्यार नाशाल्या वता. तांतूं स्थित्यंतर जाता तें पेरिशेबल आसा. आमगेले देह तशीच काळजी घेवंका, पण कितली काळजी घेतली तरके एक ठरावीक वर्सां तूं आज लग्न जालें म्हाका 22 वर्सार म्हाका कितली स्ट्रेंथ आशिल्लें तितलें आतां ना. खांक येता, आवाज चलना, हें चलना, सरसरी चमकुंच्या जायना, वजन वाडल्यार कमी जायना, कलकल प्रॉब्लेम्स आसा ती. तरी मन ज्योत पेटलेली, ज्योत से ज्योत जगाते चलो जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. पण ती काल सांगिल्लें हें समाराधना दिपाराधना तांतूं एक दिपार्थान दुसरो दीप लायता ती जाल्यार पयलो दीप जो जळयता ती जो सद्गुरू जळयता तावळे आमगेलें मन एकाग्र जावंका. एकाग्र जालेली वाती ताका निश्ठेची तेल आसता. नाजाल्यार मुळा लायिल्लें नुस्तें उद्दा घाल तरी जळका म्हळ्यार ती सान बॅटरी पुणी आसता, कसलेपणी आसता. आनी समर्थ जे दिता ती सद्गुरू समर्थ सद्गुरू आमगेल्या कान्नान जें नाम सांगता ती तें सांगले भितरी ज्योत अशी पेट्टा. आनी एक पण पेट्टून जाली ताज्यान दुसरी पेटोवची, ताज्यान तिसरी पेटोवची. कडेन सगळं जायना पळय खंयची पयलेच ज्योती तें सुद्दां कळना. तेमी ती संत तुकाराम म्हणटा ती आपणा सारके करीती तत्काल नाही काळ वेळ तयाला तितली सांगता ती. तर हें बदल घडोवन हाडटा ती तांत स्थित्यंतर जाता ती. बदल म्हणलो की ताका स्थल काल आज विलंब आसता, कितले वेळ लांबोवचें अवकाश. काळ म्हळ्यार कहलें अवकाश, होच विलंब म्हणटा ताका वेळ काडचो. वेळ कहल्याक टायमपास करता म्हण, तशी टायमपास करूं तूं कल करता म्हणटा ती. टायम आमकां पास जावन वता. काळ म्हळ्यार अवकाश, हो विलंब रूप. जें जाता ताका आदी मध्य अंत आसा. केन्ना जालें खंय जालें हे प्रश्न तावळे येतात. कोणें पडलें बा खंय पडलो केन्ना पडलो हे प्रश्न येतात. तशी चंचल आसा ताच सांगासुरें काळ निर्माण जाता. सगळे दृश्याचेर आनी चंचलाचेर काळाची सत्त चलता. अव्यक्तांतल्यान व्यक्तांत येतात आमी आनी व्यक्तांतल्यान अव्यक्तांत वता ती. ही क्रिया काळामीच चलता. काळ चलयता जाल्यार तरी आमी कल करका ताजे आमी जरी वचुली परत आमी व्यक्तांत येवचें आसा ती किंवा आमकां कालातीत जावचें आसा. तावळी आमी विवेकान ते कालातीत अवस्था कशी आसतली. भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो हें प्रचोदयात म्हणटा ती मागीर कितें ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात. तन्नो हे धीमहि तूं म्हाका बुद्धीची तेज दी. हें जें मागून वता ती सूर्य खंय आमी हांगा तें बाण अशी सोडलेली न्ही तां चिंतन म्हळ्यार आमी ब्रह्मांड खंय तो निर्माण जाता की थंय त्या विचारान पावका. हे सूर्याल पेलदिकान सूर्याक कोण तयार केलें तें तत्व आसा. त्या तत्वाक आमी गवसणी घालका की आमकां तें स्ट्रेंथ दी, आमकां विवेकान तुल्ल्या घे. अशी भक्तीने भगवंताची प्राप्ती करून घेवच्या जाता, पण ती लावन घेवच्या जाता. हें सगळें दृश्य हांगाच वरचें आसा. हें तर आमकां दिसताचें न्हय. तें निवेदन अगदी सोंपें जाल्यार ही दोन निवेदन केन्ना करता तेमी तावळी
जड प्रपंचाचा मी आणि मोह धरची ना. प्रपंच कर का व्यवहारापुरती पैस कमावून का, उपभोगही घेऊन का, देह मन सुदृढ दवर का, आणि संसार करत करत असतानाची समाधानानवच का. कळलं नाही. जशी हॉटेलांतली स्टे मस्त पंता बाथरूम तुमचं असतं आणि कल घाण असता हें असता, आम्ही ते रिपेअर करून घेतात ती जाल्यार ता मस्त बाव करना ती. कळलं मागीर मूळ आमी कल्ल्याक एन्जॉय करू आयले असतात शॉर्ट स्टे. तशी तशी असता. तरी आम्ही ते जर एन्जॉय करच्या लागले न्ही, सुख दुःख रोलर कोस्टरशे ही मज येता बापरे. ताका भिवन थोडे जाण तांतू एंटर करना जाल्यार हांव बशिल्ली मस्त मज येता. भायर उसोळ वतात की म्हूण दिसता एक एक म्हणटा. जाल्यार रे गोवजी मारता ती सगळे जाण गम्मत तांतूय अशी जे असता. ताच जे आतां आमी वाचून घेवया. हो खंयचो 8वो काळरूप. काळरूप निरूपण. श्रीराम मूळ माया जगदीश्वर, पुढे अष्टधेचा विस्तार, सृष्टी कर्मे आकार आकारला. सृष्टी कशी झालेली त्यावेळी सांगितलं वय की नाही. हां की मूळ माया तांथान गुणमाया आयली, गुणक्षोभिणी तांतून त्रिगुण आयले. त्या त्रिगुणांतल्यान ब्रह्मा विष्णू महेश त्या उत्पन्न जाले. आणि पंचमहाभूत ताज्यान सगळी सृष्टी निर्माण झाली. एक ओंकारांतल्यान हें सगळें आयलें. सगळं सांगितलें असं. सृष्टिक्रमे आकार आकारला. हे जाल्लें हे अवघेच नसता निर्मळ. हें जेन्ना कसलेंय नाशिल्लें, मूळ माय सुद्दां नाशिल्ली, तावळ कशी आशिल्लें. हे अवघेच नसता निर्मळ, जैसे गगन अंतराळ, निराकारी काळ वेळ काहीच नाही. नुसते निराकार आशिल्ले, कसले नाशिल्लेची. काळाच जन्म जावंका लागता, काळात सुद्धा जन्म जावंचा लागता, आणि काळात सुद्धा अंत करतल असं. हा शिव हें संवार करता. शिवागल संवार कोण करता म्हणून विचारलेले. तशी ताच सुद्दां अंत जाता प्रलय काळी. जैसे गगन अंतराळ, निराकारी काळ वेळ काहीच नाही. उपाधीचा विस्तार झाला. हे सगळे उपाधी जे दृश्य आणि चंचल, ह्या सगळे उपाधी. उपाधी म्हळ्यार कसलें, एक मूळ झाड असं किंवा कले आमगेलें हें असं. आमगेलें हाका एक कले एक बॉक जालो, कले चाबले, कले जखम झाली, ह्या सगळे उपाधी. कळलं न्हय. त्यो काण घेवच्या जाता ती, काडू जाता ती. तशी त्या निराकार परमेश्वराचेर ह्या सगळे उपाधी निर्माण जाल्यो. आणि तेन्ना केन्ना निर्माण जाल्यो, कशी निर्माण जाल्यो, केन्ना हें जातलें, हे सगळे प्रश्न म्हळ्यार काळ आयलो. कितलो विलंब, कितलो काळान उपाधीचा विस्तार झाला, येथे काळ दिसून आला. एरवी पाहता काळाला ठावची नाही. निराकार आशिल्ल्यान काळ खंय आशिल्लो. एक चंचळ एक निश्चळ, या वेगळा कोठे काळ. चंचळ आहे तावत काळ काळ म्हणावे. चंचल आस तोपर्यंत काळ. म्हळ्यार दृश्य आणि चंचळ, जड आणि चंचळ जोपर्यंत असं तोपर्यंतच काळ. चंचळ सुद्दां कालातीत जाता शेवटी, आणि ते निश्चळान तूं विरून वता. आता हांगा पंचमहाभूतान सांगलें. आकाश म्हणजे अवकाश. अवकाश बोलिजे विलंबास, त्या विलंब रूप काळास जाणून घ्यावे. सूर्याकरिता विलंब कळे. सूर्यागेल हाजेरी कितले टायम आमी पळयतात वय की नाही. प्रत्येक इंटरनॅशनल क्लॉक आसता, तांतूं सगळ्यांक प्रत्येक देशान कितले कितले. आतां हांगा इतले म्हळ्यार 9:30 तास मागशी अमेरिकेंतूं, ताज्या आनी वेस्ट आनी 3 तास मागशी, अशी सगळं जाता. तर सूर्याकरिता विलंब कळे. सूर्य फिरता म्हणटात जाल्यार पृथ्वी फिरता, आणि सूर्य थंयच आसता. हें विज्ञान आमचं प्रूव जाल्यां. जाल्यार 24 तासांत एक, तर सगळ्यांक 24 तासच मेळटात. विलंब काळ दिवसात 24 तास असतात. ताका कितले तास जाले, ताजी कितली मिनीट जाली, ताजी मिनिटाचे कितले सेकंद जाले, सेकंदाचे पळ जाले. मागशी काळांत पळ म्हणटाली, पळ. आणि तावळे अशी मुहूर्त पळोवच्याक रेती घालेले एक इन्स्ट्रुमेंट आसताले. मुहूर्त आनी लग्ना मुहूर्त आनी पळयतना तें घाल दवरताले. सुर्या करता हे सूर्य आशिल्ली ती आमकां कळटा. रात्री जाली, दिवस जालो, विलंब कळे म्हळ्यार कितलो वेळ जालो. काल गणना आमी सुर्या हाजे वेल्यान कळटा ती.
खरें म्हळ्यार तें पृथ्वी हालत आसता जाल्यार आसो, पण सुर्यागल मुखार आमी केन्ना आसता ती केन्ना ना ती, हाजे वेल्यान आमकां विलंब कळटा. गणना सकळांची आकळे, पळापासून निवळे युगपर्यंत. पळ घटिका प्रहर दिवस अहोरात्र पक्ष मास, षडमास वरीस युगास ठाव जाला. युग सुद्धा जाले तितलो हड काळ खंय थंय म्हळ्यार कृतयुग, त्रेत, द्वापार, कली, संख्या पाहिली चालिली भूमंडळी. अरे देवांची आयुष्य आगळी शास्त्री निरोपली त्यान तरी मस्तच असं. ते देवत्रयाची खटपट सूक्ष्म रूपे विलगट, दंडक सांडिता चटपट लोकांस होते. म्हळ्यार हें जर कळ्ळी जाल्यार न्यायनितीस मार्ग सोडून वागता ती म्हणून तांकां दुःख भोगका लागता. कळ्ळें? खटपट काळ आसा ताज्यान कले जायना, आमी कशी ताका सामोरी वता ती हाजेर अवलंबून आसता. मिश्रित त्रिगुण निवडेना. त्रिगुण म्हळ्यार ब्रह्मा विष्णू म्हळ्यार सत्व रज तम हें इतलें हें जाल्लें आमगेल्या आंगान सुद्दां सगळे कल म्हणटात तें जॉमेट्रिकली सुद्दां ही सगळी जॉमेट्री आसा. जॉमेट्री आसा. परमेश्वर हो मॅथमॅटिशियन सगळ्यांत व्हडू. तागेल हे म्हळ्यार आमगेल मूळ माया मॅथमॅटिशियन तितल्या कल ना. ते मिश्रित त्रिगुण निवडेना. तेणे आद्यंत सृष्टी रचना, आदि अंतशील सृष्टी रचना. कोण थोर कोण साना कैसा म्हणावा श्रीहरी, असो ही जाणत्याची काना. नेणता उगाच गुंते भ्रमे. भ्रम आसता ताका हें कशें जातलें ताजो कळना जाल्यार विचार करता रावचे ना. आत्ता प्रेझेंट टेन्स पकडा, त्यांनी काम अलगात नाही. खंय तुम्ही दिवा स्वप्न आणि रात्री स्वप्न पळयता ती. प्रत्यय जाण जाणो वर्मे ठाई पाडावी स्वतः अनुभव घेऊन का. काळांत सुद्धा नाव असतात पळया. उत्पन्न काळ, सृष्टी काळ, स्थिती काळ, संहार काळ, आद्यंत अवघा काळ विलंबरूपी. जे जे जये प्रसंगी झाले, जे जे जये प्रसंगी झाले, ते ते काळाचे नाव पडले. बरे नसेल अनुमानले तरी पुढे ऐका. तुका अनुभव जावंका अनुमान करू नका. पळय काळाचे नाव असे असत की ना तुमच्या व्यवहारात गोतच. एक काळाक पर्जन्य काळ, थंडी शीत काळ, उष्ण काळ, संतोष काळ, सुख दुःख आनंद काळ. प्रत्यय येतो ना, प्रत्यय येतो श्रीराम. प्रातःकाल, मध्यान्ह काल, सायंकाळ, वसंत काळ, पर्व काळ, कठीण काळ जाणीजे लोकी. जन्मकाल, बालत्व काळ, तारुण्य काळ, वृद्धाप्य काळ, अंतकाळ, विषमकाळ, वेळ रूपे श्रीराम. सुकाळ आणि दुष्काळ, प्रदोष काळ, पुण्यकाळ, सकळ वेळा मिळोनी एक काळ तयास म्हणावे. असं ते एक वाटते एक. आम सगळं कळता जाल्यार वळना मग असते एक वाटते एक. त्याचे नाव हीन विवेक. नाना प्रवृत्तीचे लोक प्रवृत्ती जाणते. प्रवृत्ती म्हळ्यार आमकां करचे असं एकेकडे हज विचार करता ती काळ, पण काळा पेल्यान वचका न्हय. तरी थोडे लोक प्रवृत्ती मार्गारी म्हळ्यार कसले हज कसले विचार इतले सांगील तर तांकां पट्टना आणि देह बुद्धी कांय वचना. आत्ता प्रेझेंट टेन्सान जगचें म्हळ्यार म्हाका मन दिल्या त्या मनाक म्हाका कशें दिसतलें तशें हांव वागतलो. हांव इतलो व्हड असो, म्हाका इतली प्रतिश्ठ आसा, मला इतली प्रॉपर्टी आसा, हे सगळे विचार मनांत येता ती. कळ्ळें? प्रवृत्ती चाले अधोमुखे. हे सगळें आमी फक्त प्रपंच करूं गेल्यार आमी वी हॅड स्टार्टेड फॉर गोईंग अगेन्स्ट द करंट आणि मूळ प्रकृतीच्या आमी मुळाल्या वचका म्हणून भायर सरल्या आनंद यात्रा. आणि मदेंची नाबा म्हणून म्हाका शेव न्हू, हांव येना. एक फंत आमी त्या हांतू बशिल्ली हड्ड त्या रोलर कोस्टरांतू. तरी मगर बाकीच रिलेटिव्ह अमेरिकन तांकां गोतच न्ही बसून. इग्नोरन्स इज ब्लिस काय म्हाका कल जात म्हणून गोत ना म्हणून आमी वचलेली. ती मगर वयली आनी बाजूक रावून राम 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 म्हणटा रावली. कल्याक हांव सुखरूप परत येवंक म्हणून. म्हाका कले गोतनाची म्हळ्यार हांव बिंदास्त. तशी आमकां कले गोतना जाल्यार तांत ते गोत्तू करून घेवच्यान तूं एक आनंद आसता न्हय. प्रपंचात सगळें गोत्त आसा, कशी दुःख आसता ती कशी तांतू चिखलांत तूं लोळत बसचें. ते अधोमुख निवृत्ती धावे ऊर्ध्वमुखे. ह्यान तूं एक आनंद आसता, इनोवेशन्स आसता, नित नवीन एटमॉस्फियर आसता. ऊर्ध्वमुखे नाना सुखे विवेकी जाणती श्रीराम.
ब्रह्मांड रचना जेथून झाली तेथे विवेकी दृष्टी घाली. मग हे ना जाता ते ना जाता चंचळ माय सुदे ना जांचस विवरता विवरता लाधली पूर्वापार स्थिती. प्रपंची असोन परमार्थ पाहे. जो प्रपंच करता करता मजेन तू मिडल हान तू राबून सगळ्याची लक्ष्मण रेषेंत राबून हां मर्यादा पुरुषोत्तम हांगा मी रामाल चरित्र हें कोरका कले आचरण कोरका. प्रपंची असोन परमार्थ पाहे तोची ये स्थिती ते लाहे. प्रारब्ध योगे करून राहे लोकांमध्ये. प्रारब्धाप्रमाणे सगळं भोगता आणि लोकांना गमटे कोण राबता. सकळांचे एकची मूळ एक जाणते एक बाष्कळ एक मूर्ख. विवेके करून तत्काळ परलोक साधावा. आम्ही हा जन्माकले आयल्यान ती आमला जन्मात सार्थक नरदेहा सार्थक केलें तर आम्ही मूळ मायेच मुळाला त्या पावचे आणि ते परब्रह्मांत आम्ही एक जावचे. आम्हीच परब्रह्म स्वरूप असती ताजे आमकां रियलायझेशन कोण घेवचें म्हणून आमगेलें हें चल्लें. ताचे खातीर प्रत्येक दिवस थोडपुणी वेळ आमी घालोवंक आमकां करचें तरीच जन्माचे सार्थक. भले पाहती उभय लोक कारण मुळीचा विवेक पाहिला पाहिजे. विवेकहीन जे जन ते जाणावे पशु समान. थोडे लोकांक कॉमन सेन्स असना. इतलं मरतं असं ते आजूबाजूक आज असेल फाय असना तरी की हांव फक्त मगल हें मगल तें वत्तन सगळें हांगा दवरून वच्चेस तर आमकां कल्ल भरू जाता. अरे सादे गोश्टींतल्यान आमकां ज्ञान जाता. आमी जर अमेरिकेन भायर सरलीं आमी आमगेले रुपीज खर्चून डॉलर्स विकत घेता ती कळ्ळें. म्हळ्यार थंय तें चलना. तशी आमी देह दवरून वतना आमगेलो हो पयसो बिसो भरू जायना. तावळ तें हांगाच खर्चूंक लोकां खातीर आनी जें मेळटा एक निश्चल समाधान मेळटा अगदी म्हळ्यार शाश्वत समाधान तें आमकां घेवन वचचें जाता. तें आमकां थंय मदत जाता. तर ते तिजोरी आमी भरूं लागता न्हय. हां ते विवेकहीन जे जन ते जाणावे पशु समान. त्यांचे ऐकता भाषण परलोक कैसा. अरे खाओ पिओ मजा करो यार म्हणटले असता ती तर मजाच करता ती. कड्डेर म्हातारपणात सहज जाता तें विंगड. बरे आमचे काय गेले जे केले ते फळास आले. समर्थ शेवटी वैतागून म्हणता ती आमगल कलवता जाय ते करा ती. जे केले ते फळास आले पेरिले ते उगवले भोगिते आता. पुढेही करी तो पावे भक्ती योगे भगवंत फावे. देव भक्त मिळता दुणावे समाधान. देवनी भक्त तरी हानी संत एकनाथ जनार्दन पंथांत एक झाले. देवभक्त नाही दुजा अवघा सद्गुरू राजा हो निठेला. हां तस ते सद्गुरू रायांत एक जाऊन गेले आणि दुणावे समाधान ताच्यान समाधान दुप्पट जाता. कीर्ती करून नाही मेले ते उगेच आले आणि गेले. शहाणे होऊन भुलले काय सांगावे. मस्त बुद्धवंत लोक आणि त्यामी ते भुलतात असले वाईट हाका आणि आपणागल वाईट पण कोण घेतात. येथील येथे अवघेची राहते हांगाच सगळं हांगाच दवर का ऐसे प्रत्ययास येते. कोण काय घेऊन जाते सांगा नाका. कोणा घेऊन वचू जातवे त्यामीच पदार्थी असावे उदास. दृश्य ज्या ज्या सहज नाश जातस उपभोग घेयाती पण विदिन लिमिट्स घेयात नाही. विवेक पहावा विशेष सावकास येणे करिता जगदीश अलभ्य लाभे. सगळे हा जे अगदी म्हळ्यार प्रमाणात सगळ्याच उपभोग घेतची गरजे पुरते आणि आमगेल एम खंय आमकां अगेन द करंट आमकां मुळाक पावचेस हाजे मुखार स्विम करता वचचें किंवा त्या मायेचोच उपयोग करून घेवन माये गेले मायेक वश करून घेवन आमी मुखार वचका. जगदीशा परता लाभ नाही कार्याकारण सर्व काही. संसार करीत असताही समाधान तांकां. संसार करतना सुद्दां एक नमण्या समाधानांत असतात. असं ना जर्नी शॉर्ट ट्रिप आयल्यान न्हय मजा करया कळ जालें. ट्रिपान तें सगळें चलताची जाल्यार आमी आमगेल्या आयुश्याक ट्रिप अशें समजना ती तें पूण एक 2 दिवसां खातीर बुकींग आसता निदान 2 दिवस आमकां कोणें हाकलें ना ती पयशे ऑलरेडी भरलेले असतात. हांगा तशें न्ही केन्ना एक गायब जातलो कळनाची जादू जालेली वरी. मागा होते जनकाधिक राज्य करिताही अनेक तैसेच आता पुण्यश्लोक कित्येक असतात हांगा. राजा असता मृत्यू आला 1,00,000 कोटी कबूल झाला. राय आशिल्लो ताका मृत्यू देव यमदूत आयले तो म्हणटा हांव 1,00,000 कोटी तुका दिता हांव रायस म्हळ्यार सगळेंच तरीही सोडिना तयाला मृत्य काही. श्रीराम ऐसे हे पराधीन जिणे
यामध्ये दुखणे बहाणे ना राय अशील तर केई ताका शेवटी कलेपुणे रोग जातात. हां, राणी अशील तर केई तिक चेडू जावंका जाल्यार बाळणपणात दुःख सहन करपाची लागता. कोणे आपोआप जायना. नाना उद्वेग चिंता करणे किती म्हणून ताजे. श्रीराम हाट भरला संसाराचा. त्यावेळी आम्ही संसाराचा व्यापार करत असत, बाजार मांडला. हां, एक शाल श्रीराम, दोन शाल श्रीराम. तो कबीर विणच्या बसतालो. हां, राम राम प्रत्येकाचे राम, एक राम आयलो दुसरा राम आयलो अशी. नफा पाहता देवाचा तरीच काही या कष्टाचा पर्याय होतो. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे काळरूप नाम समास अष्टम श्रीराम. तरी हांगसाने हाट भरला संसाराचा. संसार करतन करतना कोण खरेंच हाट म्हळ्यार जो हो आसता कोण व्यावसायिक असता, बिझनेसमॅन, तो खंयचोय खंयच्यान प्रॉफिट जास्त की तें करता. आतां स्टील विकच्याक जर ताका भाव ना, कन्स्ट्रक्शन कंपनीन केले भाव ना, तर ताणें कोविदा वेळार गरज म्हणून ताणें एकल्यान कोळशा दुकान घालें. आतां कोळशाकय भाव ना, तावळ कसलेंच दुकान घालतलो तो. जे चलता, जे विकून वता, खंयच्यान नफ जास्ती आसा ते बिझनेस उगडचे आनी ते समकोन करचे. तशी आम्ही सगळं संसार करचो. खंयच्यान नफ जास्ती आसा, खंयच्यान जास्ती आसा, नफा पाहावा देवाचा तरीच काही या कष्टाचा पर्याय होतो. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे काळरूप नाम समास अष्टम श्रीराम. आता मी नवाव पळया. यत्न शिकवण. अथांगा प्रयत्न श्रेष्ठ की प्रारब्ध हो प्रश्न केन्ना उपस्थित जात नव्हे. ह्या समासांतून एक आळशी मनुष्याने आळशा गलमनांतूच हे प्रश्न येतात. एक प्रश्न मांडलो, ताजेर उत्तर दितना श्री समर्थांनी ठामपणे प्रयत्नवादाच पुरस्कार केला. कळले. दैववाद किंवा प्रारब्ध ही संकल्पना फट्टी अशी ना. जाल्यार मनुष्य प्रयत्न केल्यार आपणाक प्रारब्धाचेर सुद्धा मात करू शकता. कदाचित सुरू अगदी इनिशियली प्रारब्ध जड जाता, त्रास जाता चिके, जाल्यार हगूर एक आमी कर्ज घेतले, नवीन खंयचे सीड कॅपिटल म्हणटा ते, आमगेलो बिझनेस सुरू केले, एकदम फायदो जायना. जेसेशन म्हणून आसता ताका, थोडे दिवस वचका लागता. सीड कॅपिटल घालतात, जेसेशन पहिले लॉस जाता. जाल्यार मन लावन केल्यार ताबडतोब भरमसाट फायदो जावचे लागता. ताका प्रयत्न लागता, ती कश्ट लागता. ती दैववाद करून उपयोग ना, प्रारब्ध म्हणून नुसतें बैसून उपयोग ना. हळूहळू आमगे सत्कर्माची पुण्य वाडोवंक, सगळे लोकांक आमी एक करता, सगळ्यांक फ्रेंडली वागता. जशी कस्टमर ओरिएंटेड असल्यार सगळ्यांक लक्ष आमचें वचशी आमी हें कॅनवासींग करता न्हय, तशी मनुष्य आपणागेल्या जिवनाक जाय तो आकार दिवचे शकता प्रयत्न केल्यार. म्हणूच श्री समर्थ सांगतात यत्न तो देव जाणावा अशें म्हणटात. स्वामी विवेकानंद तरी म्हणटाले, तुमगेल 33 कोटी देवाचेर तुमगेलो विश्वास आसतलो, हांव ना म्हणना, बरेंच, जाल्यार जर तुमकां स्वताचेर विश्वास ना तरी तुमी नास्तिक. आनी ज्या मनशाक स्वताचेर विश्वास आसा की तो मनुष्य आस्तिक. स्वता म्हळ्यार कोण शेवटी तोच परमात्मा, तीच मूळ माया, आमगेले भितर अंतरात्मा जो आमी चलयता ताचेर तरी विश्वास दवरा. ती राणी आसा, ते राय आसा, ते आमी चलयत आसा, ताका वश करून घेया. ती तरी हांगा प्रयत्न कशी करता ती म्हणून समर्थांनी दिनचर्या शिकयल्या. जशी काळाची तावळ वर्णन केलें, 60 सेकंद मेळून 1 मिनीट जाता, 7 मिनिटां तास जाता, 24 तासान दीस जाता, 365 दिसांतल्यान 1 वर्स जाता. अशी हे दृश्य जगताक थोडे नियम आसात. जाल्यार एक लक्षात दवरका की प्रत्येकल्याक दिवसाक 24 तासच आसतात न्हय. एकल्याक 24 तास आसा ती पृथ्वीर आशिल्ल्याक, आनी एकल्याक 30 तास आसा ती, अशी जायना. सगळ्यांक 24 तास आसता ती. कोण हाव यू प्लॅन अबाउट इट, हाव यू गो अबाउट इट, तुमगे दिनचर्या कशी, टायम टेबल कशी. आलशी मनुष्य 10 घंट्यार जर उठयलो, ही स्टार्ट्स हिज डे लेटर. तावळी एकल्याक एक सम बिझनेसांतू हें जाता, तान कोण की जाणकाराक आमी म्हणलें, इवन वेव्हारांतू जाणकाराक विचारका कल करचें म्हणून. एकल्याक त्याच हातूंत बरें चलतालें, ताणें ताका विचार कल कर सायबा, म्हाका एक सम लॉस जाता. ताणें सांगलें फक्त लवकर उठ, गेट अप अर्ली, स्टार्ट युअर डे अर्ली.
4 वाजता उठ बघू म्हण. 4 घंटा फालफाल्यार उठायची नित्य. तो उठाय की पयली दिवस ताका नाका न्हिदोया म्हण, तरी जोमान उठायलो. उठायना पडात इतले वेळ कल करचें म्हण आपण न्हीद वचका म्हणटा व्यायाम केलो. हां, तागत सगळें आनी करता बेगी बेगी 5 घंटा केली कडे व्यायाम केलो, हें केलें आनी आस वेळ भरपूर म्हूण 1 तासभर देवा चिंतन केलें. कड्डेर बेग बेग तयारी करून आपणाला कारण ही फेल्ट सो फ्रेश. आनी सकाळी वेळ इतलो गोंठ आशिल्लो सृश्टी, ताका भायर पळयल्यार ताका दिसलें अयो हें हाजें सूख हांव केन्नाय अनुभव घेयनी. आत्तां सुद्दां सुर्यास्ता वेळार कितले गोमटे रंग दिसतात, कितले गोमटे रंग दिसतात. तरी हे प्रयत्न करूंक सुद्दां वेळ कशी काडका लागता. वेळ घालोवची न्ही, वेळ काड न्हू, हें असलें सगळें करका लागता, प्लॅनिंग करका लागता. ताजे खातीर एक नमुन्याची प्रारब्धाक आनी दैववादाक दोश दिवचो आमकां अधिकार ना. आमी स्वताक वळण लावंका प्रत्येकल्यान. इच्छा शक्ती प्रबळ असल्यारी मनुष्य भोवताच्या परिस्थितीचेर निश्चित मात करता. छत्रपती शिवाजी महाराजान तें केल्लें. तांकां कसलें नाशिल्लें पाप. एक शिवनेरी किल्ल्याचेर तांगेलो जन्म जालो आनी थंय व्हरून दवरलेलें. शहाजी राज बापूस केन्ना पळोवच्या थंय मेळना आशिल्लो. ऑफकोर्स तांगेलें वतन आशिल्लें, पयस आशिल्लें, पण बाकी कसलें नाशिल्लें. तांकां खेळ उखल शिकील वाचिल्लें नाशिल्लें, पुराय इलिटरेट लोकां सांगाती. पण सान धरून आवसून तांकां घडयल कशी राजे तांकां राजेची तूं राय म्हळ्यार खेळ जरी केलो तर ते स्वता राजे जाताले आनी हड्ड फातरार बसून सगळ्यांक गोळ करून. आनी तशें करून आपणा गली म्हूण तांणी सगळे मावळ्यांतू मावळे म्हळ्यार कसलें मावळ म्हूण परिसराचें नांव, तें एरियाचें नांव. तांतूर आपले सगळे मावळे अशी. आनी प्रयत्नाने कितलें कठीण आशिल्लें त्या वेळार. सगळे कडेन मोगलांगल राज्य. आमगे लोक अशी तांकां थोडे पयशे जास्ती मेळटात म्हूण पितूर जाताले असले वेळार. हां, प्रयत्नवाद खंय खंय वचून ते एक तरी अफजल खानाने येवच्या वेळार तो तुळजापूर वाटेन आयलो. ताणें तुळजापूरची मुर्ती काडून उड्डोवन फुट्टोवन ताजेर हें फिरयलें खंय कल म्हणटात तें, ताजी माती केली आनी सगळे कडेन पसरली अशी. मैंने आपकी देवी को मिट्टी में मिला दिया. देवी अशी मिट्टीन मेळतवे. पण सांगचे दुर्दैव म्हळ्यार ते हाडतल लोक जे आशिल्ले उबारून हाडात रे देवी म्हणल्यार दियात रे. आयज स्वता वतले जड उबारच्याक थोडे वचून ते आमगेले लोक आशिल्ले, हिंदू लोक आशिल्ले आनी मुस्लिमांक तांणी साथ दिली. म्हळ्यार कितलें दुर्दैव. पण असल्यांक सुद्दां मात करचें म्हळ्यार कितलें अगेन्स्ट आशिल्ली सगळी परिस्थिती. हां, तरीके प्रयत्नांती परमेश्वर. श्री समर्थांनी हांगा प्रयत्नवादान तूं वाद करच्याक उत्तम कीर्तनकार जावं हो सल्लो दिला. म्हळ्यार जनमानस आजकाल कीर्तनाची हेंची कला नाश जातस. बट दॅट इज द रियल रिक्वायरमेंट. जनजागृती करची आसल्यार कीर्तन प्रवचन करता ती. आनी हांगा आतां पळयल्यार पुऱ्या मानतारय लोक येवन बसतात. थोडे दिवस आयुश्य बदल्या कितलें जाता तितलें जाता. इट इज नेवर लेट, नेवर टू अर्ली. जाल्यार यंगस्टर्सान सुद्दां हें आयकून त्या प्रमाणे वागल्यार तांकां मस्त काळ आसा न्ही करूंक. हां, तरी तो सल्लो दिला कीर्तनकार. तशीच प्रयत्नवाद खंय खंय हस्ताक्षर गोमटें आसका, उत्तम गायन येवंका, कीर्तनकारान कलकल आसका, भरपूर पाठांतर आसका. म्हळ्यार कीर्तनकार स्वताक तयार करका लागता प्रयत्न करून. म्हळ्यार मात्र तुमी जनजागृती करूं लागतात. समर्थांनी तें केल्लें, तुकाराम बुवांनी केल्लें आनी कड्डेर शिवाजीने तांकां वट्ट करून राज्य मेळयलें. हें अशी सत्व रजतम म्हणटात न्ही त्रिगुण एकड जाल्ले आनी तांणी केल्लें. तर कीर्तनकारांगेलें अगदी उत्तम हें कले योगदान ताजे खातीर. हस्ताक्षर कॉम्पिटिशन, गायन म्हणचें येवचें, पाठांतर करचें, लोकांगेल मन जिंकची, हगूर तांचल्यांगी एक एक हें करून तीर्थाटन भिक्ष मागू वचचें आनी कशें लोकांगेल प्रॉब्लेम आसा तें पळोवचें, तांगेल प्रॉब्लेम सॉल्व करच्या वचून तांकां तुमच्यान शक्ती कितली आसा हें सांगून तांगेल मन जिंकची. हें पुराय समर्थांगेल प्रश्न विचारतलो साधक आसा न्ही तो अगदी दरिद्री कुटुंबांतील आशिल्लो. तरी ते सांगता ती कीर्तनकार जावच्याक कसलें भांडवल लागना. म्हाका जो उत्तम कीर्तनकार जाल्लो ताका केन्ना पयशे कमी पडना. ती परमेश्वर दिता योगक्षेम वाहम्यम. जाल्यार ताणें परिश्रम पूर्वक उत्तम गुण संपादन करता ती मेळोवंका ती लोकांक सद्गुण संपन्न करता आपणागेले हरिकीर्तनान. आनी हरिकीर्तन म्हळ्यार नुस्तें टाळ वाजोवन करची न्ही.
जनजागृती म्हळ्यार आपणाक जे असं प्रयत्न करून शिकवावे, हळूहळू शिकवूनच सोडावे लोकांक. आपण शिकका दुसऱ्यांक शिकोवंका हें एक आसका. लोकांक सद्गुण संपन्न करका, प्रयत्न करका ती नुसतें करंट अशें कल्ल करचें हांव जीव दिवन शिकल्लें सगळें मगें लगेच अशें जायना. करंट तूं श्री समर्थांच्या काळात अशा उत्तम प्रवचनकारांची, कीर्तनकारांची धर्म संस्थापनेसाठी नितांत आवश्यकता होती. तांगेल वेळार समर्थांगेल काळान तूं असले प्रवचनकार, कीर्तनकार जाय आशिल्ले. कळ्ळें? लोक सगळे भर विखुरलेले आणि सगळे कडेन राज्य कोणालें परकी हांगेले, मुस्लीम हांगेले आनी हांगेले. आणि शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापने कामाक सूर करचे भितरी हांनी मदत केली. त्या सगळ्यांक शिकोवन तयार केलें. नुसतें मन तयार करनी ती तांचे हातान व्यायाम घडयलो, हें केलें, करची सारकें मस्त आशिल्लें. स्वतागेलें एक जीवन अर्पणच केलें ताणें. अशी 100 पेक्षा जास्ती कीर्तनकार समर्थांनी त्या काळात निर्माण केले. बायलांक तयार केलें कीर्तनकार म्हणून. समाज निरक्षर आशिल्लो तांकां पयले प्रयत्नवादी चोड नाका ती म्हूण सांगून तांकां थोडे मट्टाक साक्षर केले, संस्कार दिले आनी तांकां स्वता तशी वागले. पयलीं केले, आदी केले मग सांगितले तशें तांणी केल्लें. कळ्ळें? आतां असले हातूं आमी तो आतां ह्या हाजो यत्न शिकवण म्हणून ह्या समासा नाम समास 9वा. श्रीराम दुर्बळ अनाचारी वोढगस्त आळसी खादाड ऋणग्रस्त, ऋणकंद बदलेले. मूर्खपणे अवघे व्यस्त काहीच नाही. तशी आळशी मनुष्याक खाया नाही, जेवाया नाही, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी. खाटले काण उडेल भायर आंगणातूं, कोण दिता तांकां भायर घालून सोडले. खाया नाही, जेवाया नाही, ल्याया नाही, नेसाया नाही, अंथराया नाही, पांघराया नाही, कोपट नाही अभाग. एक झोपडी सुद्दां ना राबूक ताका. कोपट म्हळ्यार सान एक हें शें टेंट शें तें सुद्दां ना, अभागी. अशें तो आसा श्रीराम. ताका सोयरे नाही, धायरे नाही, इष्ट नाही, मित्र नाही, पाहता कोठे ओळखी नाही, आश्रये विण परदेशी. खंय वचूल तरीके तो परदेशी सो ताका वागयता ती. म्हळ्यार तो परदेशी आसता पण ताका स्वदेशी जावंका न्हय ताणें सगळ्यांना गुर्तू करून घेवंका. पारसी लोक पयले आयिल्ले तांकां आमगेले लोक भितर घेनाशिल्ले. म्हळ्यार ते पर्शियांतान दुरतान आयिल्ले. तावळी त्या रायाने सांगलें तुमी हांगा जड जावन बसल्यार ही फाय तुमगेले. तर तांणी सांगलें ना जायनात. कशी जायना ती तर तांणी दूध हाडूंक सांगलें आनी साखर. ती साखर दुदान घाली आनी करडिली. आतां ही साखर विंगड काडूं जातवे म्हूण विचारलें. ना, तशी आमी पारसी लोक आमी तुमगेले दुदान तूं साखर शिजोवन राबतात, तुमगेले जावन राबतात. परदेशी जायनीत ते तांचितले स्वदेशी कोणें ना. ते कितलें कार्य करतात, तांगेलें योगदान सान कम्युनिटी आसूं जाल्यार कितलें कार्य करतात सगळ्यां खातीर. आनी पयले खरेंच देशभक्त ते देशभक्त. जाल्यार हें तशें न्ही. हाका आश्रय विण परदेशी म्हळ्यार कोणें ताका आश्रय दिना ती. तो अलूफ राबता आपण कोणकीची म्हूण. म्हाका हांगा चलना, म्हाका हें चलना, तें चलना, यो इतलें हांतवें कितलें बुरशें, एक बेडरूम सुद्दां ना बा म्हणून. आतां बेडरूम काय जाय तुका न्हिदोवच्याक? भूमी असल्यार जात न्हय. तेणे कैसे करावे, काय जिवेसी धरावे हें कोण विचारता? श्रोत विचारता. खरें म्हळ्यार तो तशी जाला, तो आळशी आशिल्लो. ताका प्रश्न आयलो की अशें जाल्ल्यार हांव कल्ल करचें. म्हणल्यार कल्लें ना, पयस ना, कल्लें ना, म्हणल्यार अंतरच्या पांगरचें ना, खावंचें ना, राबूंक घर ना, खंय वचूल्यार म्हाका लोक आपले म्हणना ती. तर समर्थ सांगता ती लोक आपले म्हणना ती पण तूं तांकां आपले म्हणटवे तें पयलीं कर न्ही. तर ते विचारता ती समर्थांक. तो विचारता तेणे कैसे करावे, काय जिवेसी धरावे, वाचावे की मरावे कोण्या प्रकारे. श्रीराम ऐसे कोणी एके पुसिले तेव्हा कोणी एके उत्तर दिदले. कोणी एके म्हळ्यार कळ्ळें श्रोत्यांक विचारलें आनी कोणी एके उत्तर दिदले म्हळ्यार वक्त्यांक उत्तर दिलें. श्रोती सावध ऐकिले पाहिजे. आता हें जे उत्तर दिलें त्या आलशी मनुशा खातीर मात्र ना, तसलीच मनुष्य आजी आसा ती तांचे खातीर हें उत्तर आसा कल करका म्हणून. तावळ समर्थात उत्तर दिता ती सम मन लावन आयकया ती. अगदी सोप्पे मराठी आसा. लहान थोर काम काही केल्या वेगळे होत नाही, केल्याशिवाय जायना. करंट्या सावध पाही सदैव होसी. तूं देवा देवूच तूं जाल्यार
समसावध जा, अंतरी नाही सावधानता, यत्न ठाके ना पुरता. कले प्रयत्नच करणं, सुख संतोषाची वार्ता तेथे कैची. बावळट सरप्त तू आलशी, कसले कर ना उद्योग, तावळी सुख संतोष खंयतान मेळतलो. म्हणून आळस सोडावा, यत्न साक्षेपे जोडावा. प्रयत्नपूर्वक प्रयत्न करतात म्हळ्यार हे बुद्ध्यापूर्वक जाणून बुजून प्रयत्न करका. दुश्चितपणाचा मोडावा थारा बळे. म्हणजे दुश्चितपण म्हळ्यार फिजिकली प्रेझेंट मेंटली ॲबसेंट. तशी उपयोग ना, खंयच्या ती लक्षची दिवची ना. एक शिकोवनच्या बसल्यार तांकां लक्ष खंयकीच आसता, तशी उपयोग ना. कले काम शिकचे म्हळ्यार तांगेलें हें कले विंगड आसता. हां, तांणी दिनचर्या सांगल्या, तुमकां 24 तास आसता ती, म्हाकाय 24 तासच आसता ती. जाल्यार हांव कशी करता हें तांगेलें स्वगत अशा फावस किंवा तांणी कशी केल्लें हें तांकां गायड करता. तांणी कोण तांकां सांगल्या. प्रातकाळी उठत जावे, प्रातस्मरामी कराव्या. दिनचर्या कशी आसता म्हण सांगल्या. 24 तास कशी बॅलन्स करता ती कशी तशी. नित्य नेमे स्मरावे पाठांतर. परत सांगता, प्रातकाळी उठत जावे, प्रातस्मरामी करावे, नित्य नेमे स्मरावे पाठांतर. मागील उजळणी पुढे पाठ, नेम धरावा निकट. केन्नाय वाचतना एक अध्याय वाचलो, दुसरे पंथ वाचतना दुसरो अध्याय एकदम घेऊन नये, पहिलेची लिंक जोडसूं का. मागील उजळणी पुढे पाठ. आता मी कशी समास 8 करतना पहिले 7व्यांत कल घेतलें आनी थोडपणी लिंक घेवं का म्हळ्यार तें ट्यूब पेट्टा. मागील उजळणी पुढे पाठ, नेम धरावा निकट. बाष्कळपणाची वटवट करू नये, फुकटची वटवट करू नये. म्हाका हें गोत तसं तें गोत तसं. कले कर म्हाका गोत तसं, म्हाका गोत ना तरी मगल कार्यकर्त्यांक गोत तसं ती करो ती. तशी चल ना. तेमी ती जे पाठांतर करचें आसा तें सकाळीं केलें लक्षांत रावता, तशें करता. कड्डेरी देहाचे हें कल्लें आमकां हाजे वचका लागता, खंय बाथरुमा वचका लागता, वॉशरुमा वचका लागता, न्हांवच्या वचका लागता, उदकाड वचका लागता. त्या पुऱ्या त्या काळी टॉयलेट आनी घरांत तसं नाशिल्लें. तेमी तें सांगता, दिशे कडेन दुरी जावे आनी थंय स्वच्छ जावन शुचिष्मंत होऊन यावे. येता काहीतरी आणावे रिते खोटे. न्हंयेर वचून नाव नेमका माती लावून घासून घेतात, साबून असं नाशिल्लें त्या काळान. येता काहीतरी आणावे रिते खोटे, खाली हातान येऊ नये, कल्लेपणी घेऊन येवका. कडेरी आपणाल कपडे स्वतः धुवून घालका. ती धूत वस्त्रे घालावी पिळून, करावे चरणक्षालन. देवदर्शन देवार्चन यथा सांग. कडेकल करचें. ताजे नंतर जालें देवदर्शन जालें, साधारण एक 8 घंटे जाले. काही फळाहार घ्यावा, पुढे व्यवसाय करावा. लोक आपला परावा म्हणत जावे. पराव लोकांक सुद्धा आपले म्हणत वचका. तांगेलें मन ओळखका, मनाचे हे परीक्षा करका. सुंदर अक्षर लिहावे, स्पष्ट नेमस्त वाचावे. थंय अगदी निरक्षर असू नये. आम्ही सगळी हिशेब सम मन लावून व्यवहार करतना परमार्था विचार करचे ना. जाल्यार परमार्थांत व्यवहार करीत, व्यावहारिक परमार्थ करचे ना. सुंदर नेमस्त नेटके पुसावे, विशद करून सांगावे. प्रत्यये विण बोलावे तेची पाप. आमकां अनुभव येना जाल्यार तें उलोवचें ना. सावधानता असावी, नीती मर्यादा राखावी. कोणाल कशी हें राखका तें राखका. जनास माने ऐसी करावी क्रिया सिद्धी. जे लोकांक पसंतीक उतरतलें असलेच उत्पन्न करका. जे विकून वतलें असलें माल उत्पन्न करका. ताची क्वॉलिटी बरी आसता, त्या क्वॉलिटीचे आमी स्टडी करका कशी करचें म्हणून. आनी लोकांक एक विश्वास निर्माण करका आमचे बद्दल. तेमी ती आलियाचे समाधान. कोणें अतिथी आयलो बा, दोनपार जेवण आयलो, अतिथी आयलो, हरिकथा निरूपण सर्वदा प्रसंग पाहोन वर्तत जावे. सांज वेळ जाली, सगळं केल्लें, आराम केलो आनी थोडेपणी देवा बद्दल हरिकथा निरूपण आयकूंक आपणी किंवा तुम्ही ते प्रेझेंट करका. सर्वदा प्रसंग पाहोन वर्तत जावे. श्रीराम. ताळ धाटी मुद्रा शुद्ध, अर्थ प्रमेय अन्वय शुद्ध. गद्य पद्ये दृष्टांत शुद्ध अन्वयाचे. म्हळ्यार हें कीर्तनांत सगळें लागता. ताळ धाटी मुद्रा शुद्ध, अर्थ प्रमेय, कलकल आमी श्लोक सांगता ताचो अर्थ सांगचो, अन्वय लावचो, गद्य पद्ये दृष्टांत दिवचे पट्टशी, गाणे वाजवणे नाचणे, हस्तन्यास दाखवणे, सभारंजके वचने, आडकथा छंदबंद. थोडे
सांगसान काणी इश्य सांगचो ताज्यान कल जाता बहुतांचे समाधान राखावे बहुतांस मानेल ते बोलावे तांकां बेजार अशी करणे विरंग पडो नेदावे कथेमध्ये तशी लोक त्यावेळेर आसताले. आत्तां सगळे कीर्तनकार म्हळ्यार आमचे वारे आसता ती मस्त म्हणटा बेजार हाडयता ती यो केन्ना बंद जाता बा म्हूण दिसता आसतलें. तशें जावं न्ही. प्रयत्नपूर्वक आमी लोकांगेर मन राखूं पळोवंका. लोकांस उदंडबाजी आणू नये. उदंडबाजी म्हळ्यार बेजार ये अशी करणे न्हीद अशी करणे. लोकांचे उखलावे हृदय अशी हृदया भिडतल अशी उलोवंका. भंय बा प्रत्येकाक अशी दिसका की ही जी उलयता आसा ती मज खातीर सांगतस समर्थचे सांगतस ती मज खातीर सांगतस हें दिसका. तरी मग स्वभावे होय नामघोष आणि कड्डेर अंती नामघोष करका. भक्ती ज्ञान वैराग्य योग नाना साधनांचे प्रयोग जेणे तुटे भवरोग मनन मात्रे. मनन कोण कोण भवरोग नाश जाता. जैसे बोलणे बोलावे तैसेची चालणे चालावे. मग महंत लीळा स्वभावे अंगी बाणे. आता हांव सांगलें म्हाका दुखता दुखता म्हणून म्हणटा बसता आनी ताई मना मानसी दुःख आणू नको रे. मना सर्वथा देह बुद्धी नको रे. सांगच्याक सांगलें समर्थांनी सांगल्या म्हणून. पण हांव सांगतलीच हांव तशी सगळो दिवस मोगल दुख्खांतून डुंबून रावलेली उपयोग ना. दुःख आसलें तें घालोवचे खातीर कल्ल करचें ताजे उपाय करता ती आनी ताजे खातीर परमात्म्याक प्रार्थना करता म्हळ्यार उपायाचे सुचयता. 4 चावी आसतात एक लोकाक. ते एक चावी लावन पळोवची प्रॉब्लेमाक खंयच्यान सुटतलें म्हूण कळ्ळें. युक्तिवीण साजिरा योग तो दुराशेचा युक्ती आसका. नुस्तें भक्ती आसून चलना. युक्ती भक्ती आनी शक्ती तिन्नी आसका. इच्छाशक्ती ज्ञानशक्ती कार्यशक्ती कर्मशक्ती तिन्नी आसका. युक्तिवीण युक्ती वापरना जाल्यार साजिरा योग कले युक्ती वापरणी आणि अशीची कलेपणी करता तो दुराशेचा रोग संगतीच्या लोकांचा भोग उभा ठेला. सांगात राबतल्या बेजार येऊन वता. कले युक्ती असवे युक्ती ना ऐसे न करावे सर्वथा. जनास पावू नये व्यथा हृदये चिंतावे समर्था रघुनाथासे. श्रीराम जय राम चिंतन करका. तो श्रीराम मगल हंतस तोच तुंगल हंतस. तो आमकां सांगाती वचूक आमकां बळ दितस. श्री समर्थ हांगा बैसून आमकां सांगतस की कशी करका कल करका आपणच तुमी सांगाती तशी. तरी श्री हनुमंतागली आमी प्रार्थना करका. हांगा हनुमंतागल कशी करका की ते साधक आगले हाजे खातीर तांणी गमटेची सांगल्या कशी करका म्हणून. बजरंग बली मेरी नाव चली इस नाव को पार लगा देना कृपा कर पार लगा देना. ते सांगता ती भवसागर अतीव दुस्तर पर. अरे श्री समर्थ हागल रामदास म्हळ्यार हनुमंतागल अवतार म्हणटाल समर्थांक रामदास. तर तो खरो मारुती कशें आशिल्लो. मारुती म्हळ्यार हाजे कपी योनी ते खरे मारूत जे कपी मांकड आसता ती भयंकर भोगवादी आसता ती. एकेकड्यांगेल कितकी बायल असतात तांगेले भक्त बसता ती. जाल्यार हो तशें न्ही. परमेश्वर स्वरूप म्हळ्यार साधक श्रेष्ठ साधक. तो भवसागरान पडणी. भवसागर अतीव दुस्तर पर भवसागर अतीव दुस्तर पर तू लांघ गयो रे पल भर में. तागल प्रार्थना करका. साधना पथ पे पग फिसले मोरे साधना पथ पे पग फिसले कंधे पे मुझे तू उठा लेना बजरंग बली मेरी नाव चली. तागले शक्ती युक्ती आणि भक्ती तिन्नीचे समन्वय त्या बजरंग बलीन तशी. त्यांनी ती आमगल स्वाम्यान सुद्दां तांगल स्थापना बजरंग बली जाली. आंजनेय म्हणून रामांजनेय ताका हें केल्या हाजे ध्वजस्तंभा लागीं उबरलेली स्थापन केल्या उबरलेली मुर्तीची. तांगेल आशिर्वाद घेवन आमी मुखार वचका आनी ते दितात आशिर्वाद.
तशी ऐसे न करावे समर्था, जनास पावू नये व्यथा, हृदय चिंतावे समर्था रघुनाथाचे. उदास वृत्ती समानवे जन, विशेष कथा निरूपण. उदास म्हणकले थोडे वैराग्यस का, नुसते लोभी असताना मेळट नवे खुश अस कितले मेळट तितल्यान तू भागोंचे. विशेष कथा निरूपण, रामकथा ब्रह्मांड भेदून पल्ल्याड न्यावी. हां, कशी रामकथ कोरका सांग महंती संगीत गाणे, तेथे वैभवास काय उणे. नभा माझी तारांगणे तैसे लोक, कशी जम जातात उदंड जाहले राम गंगा. जप तप अनुष्ठान आनंदवन भुवनी, स्वर्गीची लोटली येथे राम गंगा महानदी. तीर्थासी तुळना नाही, आनंदवन भुवनी, आनंदवन भुवनी. अशी ही रामकथा. श्रीराम श्रीराम रामा य म्हणटा आपोंका भितरल्यान अशी हड्ड हड्डान किळचून आपोंका. तशी रामकथा ब्रह्मांड भेदून पल्ल्याड न्यावी. सांग महंती संगीत गाणे, तेथे वैभवास काय उणे. अरे नभा माझी तारांगणे तैसे लोक लोक येतात. अक्कलबंद नाही जेथे, अवघेची विस्कळीत तेथे. अक्कल वरचा मजला खाली, अक्कल कोणा नाकी थंय सगळे विस्कळीत जाता. तेमी ती पहिले बुद्धीची उपासन करता. हां, मनाचं कंट्रोल, मनाची रिमोट दुसऱ्यांक हातान दिवची ना. मनाचे कळले मागीर मनांत आयल्यार मात्र आमी मनापासून वागता ती, मनापासून लक्ष दिता ती. कोण लक्षांत दवरता ती, आनी मनान जे लक्ष दिलें तेंच लक्षांत राखता. आनी तें लक्षांत राबिलें बरें जालें, बरें हाजेर लक्ष दिलें की आमी आमगे लक्षाले थंय पावता ती. तें आसं. तर अकलबंद नाही जेथे, अवघेची विस्कळीत तेथे. येके अकले विणते काय आहे, घालून अकलेचा पवाड, भावे ब्रह्मांडाहून जाड. तेथे कैचे आणले रे द्वाड करंटपण, त्या श्रोत्याक विचारतात. येथे आशंका पिटली. त्या श्रोत्याक कळले वय कशी. समचितांनी आखणी घालून दिली 24 तासाची. बुद्धी यत्नी प्रवेशली, तुगल बुद्धी प्रयत्नांत अडई, ताका एम्प्लॉय करी बैलाक केली वरी. काही एक आशा वाढली अंतःकरणी. तशी केल्यार ही अंतःकरणांत एक आश येता की आमकांय मेळटलें आनी मेळटाची. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे यत्न शिकवण नाम समास नवम. श्रीराम हांगा नवम समास कंप्लीट जालो. आनी हाजे खातीर समर्थांनी आमच्यासल्या साधकां खातीर प्रार्थना केल्या श्रीरामा लागीं. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, कलियुग है. अयो बाप परिस्थिती कशी स बाप रे. खंय वच्चा म्हळ्यार चेडवांक स्कुला पावच्याक आजकाल हांगा तो गोखले ब्रिज बंद करून दवरला. नुसते स्कुला पावच्या चेडवांक 45 मिनिट, जे 10 मिनिटांनी पावंका 45 मिनिट लागता ती. सांग ना चेडवांक तावळी कशी करचें. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. दास म्हणटा, रामदास म्हणटा ती की आम्ही केल्लें आनी पावली, हें तुगल दये मिती जाल्लें. तीच दया ह्या तळमळ तळमळत आशिल्ल्या जाणांचेर करी. हां, दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी.
आता आमचे खातीर कसले मागून घेवसारकें वर न्ही, सगळं तूं दिल्ल्यान देवा. जाल्यार ह्या जनते खातीर जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. आता हें विवेचन पुष्प आमी श्री समर्थांक गेले आनी रामतत्वा चरणांतून दवरया कमल पुष्प आणि म्हणूया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.